कारापूरच्या मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा आड दिसांदिस वातावरण तापत चल्ला। या प्रकल्पाक विरोध करीत कारापूरच्या थळाव्यांनी बुधवारा दिवचलचे मामलेदार कार्यालयाचेर मोर्चा व्हेलो। जो मेरेन न्याय मेळना तो मेरेन फाटी सरचेनात असो सोपूत कारापूरच्या लोकांनी घेतला। मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाक लागून आमची शेतां भाटाक काबार केल्यात असो आरोप करीत एसटी भाव भयणां मेळून कारापूरचे लोक आक्रमक जाल्यात। आमकां हो प्रकल्प नाकाच हे भुमिकेचेर कारापूरचे थळावे ठाम आसात। आक्रमक जाल्ल्या कारापूरच्या लोकांनी बुधवारा दिवचलच्या बस स्टँडावेल्या मामलेदार कार्यालयाचेर मोर्चा व्हेलो। ह्या वेळार काकुवेत संघटनेचे अध्यक्ष गोविंद शिरोडकार हांचे सयत सामाजीक कार्यकर्ते अॅडव्होकेट अजय प्रभुगांवकर, स्वप्नेश शेर्लेकार आणि हेर हजर आशिल्ले। पळयात। आमकां जाय, आमचो गांव आमकां जाय, आमचें उदक आमकां जाय। आमचो चिमोलचो गांव तुमच्या बरोबर आसा। आमी तर शपथूच घेतलेली आसा। खंय खंय आमच्या लोकांचेर अन्याय जातलो, खंय थंय आमी आसतले म्हणून आदिवासी लोकांक ह्या हेतून सहभागी करपाचें जें दायित्व जें आसा तें हांव घेतलो। हांव उलो मारतलो आमच्या समाजाक, सगळे आदिवासी जो जर समाज आसा, आमचो भंडारी समाज आसा, ओबीसी आसा, तांकांय ते आमचे म्हजे बरे वळखीचे हेचे तांकांय उलो मारचे आमी। पूण हो लढो आतां मामलेदाराचे आतां हांगा उबी रावला थंयच आमी आतां शपथ घेवया, अशी शपथ घेवया की हा विजयश्री मेळ्ळ्या शिवाय आमी हो लढो फाटी घेवचे ना। तो मेगा प्रोजेक्ट जो कारापूर ह्या गांवांत येता ताका विरोध करपा खातीर सगळे मुवमेंट कारापूर गांवांत सर्वंट पंचायतीन चालू आसा। पूण तेजोच एक भाग म्हणून जी टॅनंटेड प्रॉपर्टी जेंची कुळांची नांवां त्या जाग्यांचेर लागला, तेंची शेतां आसा, ते काजू आसा, बागायती आसा, तांकां थंय वचपाक वाट ना। ती वाट क्लियर करपा खातीर 13 मार्चा खातीर एक रिप्रेझेंटेशन मामलेदाराक दिल्लें। बट दुर्दैवाची गजाल म्हटल्यार काल जेन्ना फॉलोअप करपाक गेले तेन्ना आमकां कळ्ळें की ते लेटर थंयच पडून आसा, कोणी दखल सुद्दां घेतली ना हेंची। काल तेन्ना तांकां सांगलें की आयज आमी विचारपाक येतले, तेन्ना ते लेटर काडून मामलेदाराक एड्रेस केला। सो आयज आमी परत एकदा रिमांयडर घेवन येयल्ले की टॅनंटेड प्रॉपर्टीज पयलीं तेंची वाट क्लियर करा, तांकां आपल्या शेतांनी तांकां काजू बागायतींनी वचपाक तांकां वाट दवरात, कारण सगळें कॉन्क्रिटायझेशन चालू आसा थंयसर। सो मामलेदारान कॉग्नायझन्स घेतला, इमिजिएटली बाय नेक्स्ट वीक सायट इन्स्पेक्शन शेड्यूल करता म्हटला आणि एक एश्युरन्स दिला की तेंच्यो वाटे तो क्लियर करून दितलो म्हणून। आता जर फाटी सरले न्हू आमी आयुश्यान त्या गांवांत केन्नाच फुडें सरोंक पावचे ना। सो ह्या कारणाक लागून हो विशय आनी आमचो गांव आमी सोडचले ना। तुमी आतां शपथ घेतलेली आहा, आमी सगळे जाण तुमच्या वांगडा आसा। तुमी फुडाकार घेया, तुमचो गांव आमचें गोंय आमकां वाचोवपाक जाय। सगळो लोदा प्रोजेक्टाक गेल्लो आसा, ताका लागून आमी हांगासर मामलेदाराक वचपाक येयले। तुमची सगळी जमीन हे गेल्या? हय, सगळी नश्ट केल्या, रस्ते बिस्ते व्हडले बांदले। तुमच्या गांवचे सगळे लोक येयले आता? हय, येयल्या, लोक सगळे येयल्या। म्हणजे तुमचे लोक सगळे हे गावात? हय। तुमकां तो हे नाका? लोदा प्रोजेक्ट आमकां नाका हांगासर जाल्लो। ते जमनी तुमकां जाय? जमनी त्या सगळी घाण आमच्या गांवांत येतली, सगळें गांव आमचो पाड जातलो, ताका लागून आमी प्रोजेक्ट नाका आमकां। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।